आवय कोणी गांजीर मिसान घास मारलो काय ते साहेबा आवय आवय गांजीर मिसान घास मारलो साहेबा सोचूंक जायना अरे जर गांजूर मिसान जर घास मारल्यार इतले दुखता इतलो इफेक्ट जाता जाल्यार सोरपान घास मारीत जाल्यार कितें जावंक फावो तुमकां कळत आसतलें हांव कितें उलयतां पळय तें हांव आमचो डॉक्टर भाटीकाराची गजाल सांगता तेका खंय सोरपान घास मारलो आनी तो आयज आमकां सोडून गेलो म्हाका एक सांगात एक जर मुयेन सुद्दां घास मारीत जाल्यार मनशाक इतलें दुखता इतलो इफेक्ट जाता आनी गांजीर मुसान बीन घास मारीत जाल्यार जीव वयता आनी सोरपान तर घास मारीत म्हणजे कितलो तुका इफेक्ट जावंक जाय आनी तो जेन्ना आपणाक सोरपान कोणें तरी घास मारला म्हणून सांगता इतलो लायटली सांगता तो वयल्यान डॉक्टर आतां डॉक्टराक खबर ना हेजो बायटाचो हेजो प्रेशर कितलो आसा तो डॉक्टर जावन तो डॉक्टर तेका सांगता कोणी तरी काय कितें तरी घास मारला कोण तरी चावला असो दिसता म्हणून ते तेज्या पार्टनराक सांगता हो आतां पार्टनरान सांगला पळय हीच गजाल हांव तुमकां सांगता तो पार्टनर सांगता ते कोण तरी चावलो असो दिसता म्हणून अरे म्हाका एक सांग आनी चावल्लो मनीस सोरपान घास मारलो मनीस असो ओगी नॉर्मल रावतलो फडफडचना बरें तेका मागीर विचारलें तूं पळोवंक ना कोणें घास मारला तो खंयच्या सरमान घास मारला पळोवंक ना तो म्हणटा ना फूल ब्लॅक आवट आसलो म्हाका एक सांग तुमचे कडेन मोबायल ना रे मग 3 मोबायल आसतले मरे तेजे कडेन तुमकां 2 मोबायल हाजे कडेन मोबायलान टॉर्च आसना टॉर्च मारून पळया मरे आतां इतलो डावट डॉक्टराक आतां इतलो तो जो दूख सणसण मारतली न्हू सोरपान घास मारल्यार तेणें पळोवंकूच जाय आसलो जावं हेणें तरी पळोवंक जाय आसलो टॉर्च मारून की इतलो ब्लॅक आवट आसलो म्हाका सांग इतलो ब्लॅक आवट आसलो जाल्यार जेन्ना तेजो मोबायल सकयल पडलो जेन्ना मोबायल तो म्हणटा तो मोबायल पडोन तेणें काडूंक ना तो फुडें गेलो मुतलो आनी मागीर येयलो मोबायल काडपाक जेन्ना मोबायल ताका दिसलो त्या ब्लॅकआवटान मोबायल दिसता जाल्यार तो दिसोंक ना आनी दोन मोबायल कोण घेवन वयता रे मुतपाक आनी तेय बीन पावसाच्या टायमार दोन मोबायल घेवन पावसाच्या टायमार कोण मुतपाक वयता आनी एक मोबायल तेणें गाडयेन दवरूंक जायना आसलो काय तेका डावट आसलो तूं मोबायल घेवन ताजो चोरून धांवत म्हणून काय तूं मोबायलाचेर कितें चॅक करीत म्हणून मुतपाक दोन मोबायल हातीन घेवन वयता मुतलो कसो तो बरें ती गजाल सोडून दिवया जेन्ना गाडी थांबली सोरपा फुड्यान गाडी थांबली जाल्यार त्या गाडयेच्या आवाजान वायब्रेशनान ज्या डिझेलाचे जावं पेट्रोलाच्या वासांनी जिवाणी बिवाणी मातशी पयसूच धांवता 2-3 मिटर फुडेंच वयता तो सोरोप थंयच रावलो बरें आनी तेणें तुज्या पांयांक कित्याक घास मारूंक ना तूं थंयच उबो आहा हातीकूच कित्याक घास मारलो काय हातीक पयलोच घास मारून हाडलेलो तेज्या बरें कित्याक ताका घास मारलो आतां पोस्टमॉर्टमाक दाखयला 2दा सोरपान बायट केला म्हणून म्हाका एक सांग तेणें मोबायलाक हात घातलो तेणें ताका सोरपान घास मारलो ताका घास मारता ताका सणसण मारतलो तो हात काडटलो परत आनी हात घालूंक वयतलो तो मोबायल काडपाक 2दा कसो बायट काडलो ताका त्याच जाग्यार ती एक गजाल जाली आनी इवन तो गाडयेन सांगता ताका रिपोर्टरान विचारलें अरे ताका कितें मार्क आसलो घास मारलेलो ना काय नासलो म्हणटा तेणें काय दाखोवंक ना अरे जेन्ना तुका मुयेन सुद्दां घास मारी जाल्यार ती हातीक तुका माग घास मारला ती दादड येता फोड येता तूं परत चोयटा आनी पळयताय तूं अरे ते दिसता सारकें माग होल जाल्ले बायट केल्ले ते ताका तेणें दाखोवंक ना आनी ताका दिसोकूय ना डॉक्टराकूय दिसना येदो व्हडले सोरपान घास मारून हें कितें नाका आहलें एक डावट सगल्यांक येता जो तो कितें सांगता ही गजाल कोणाकूच डायजेस्ट जायना आनी बरें ती गजाल जाली ती गजाल बरी आहा जेन्ना मागीर ते वयता गाडयेन तो म्हणटा कितें आपण मागीर तो डलसो पडलो बसलेले कडेन आनी तो मातसो काळसो कसो जालो म्हाका एक सांग तुका रातचे इतले रातचो तो काळसो जावपाक तो कितें आफ्रिकन इतलो काळो जावनासतलो आनी रातचो गाडयेची लायट जी आसता पळय ती डीम कशी लायट आसता ते लायटीचेर मनशाचो कलर कितें जाला मातसो तो हे काळो जाला तुका कसो दिसलो इतलो कलर तेजो काळो जाला काय म्हणून ती लायटीक काय इतलो पावर आसना म्हणजे तुवें पयलीं तेजेर स्टडी केल्ली म्हणजे कितें उलोवपाचें आनी कितें भाशेन पाठ करून दवरलेलें मागीर तुका रिपोर्टरान विचारलें की तुवें ते रामनगर ते दांडेली कित्याक वचोंक ना थंय कितें हॉस्पिटल थंय हॉस्पिटल बीन कांय ना थंय दोतोर भितर कांय ना न्हू हॉस्पिटल बीन कांय ना तुका कशें कळ्ळें रे ते दुसऱ्यांच्या गांवांत खंय हॉस्पिटल आहा कितें ना पयलींच तुमी स्टडी करून दवरलेले पयलेच तुमी सारकें चिंतून दवरलेलें हांगा हॉस्पिटल ना हांगा हें ना ही गजाल अशी जाता अरे तुज्या जाग्यार तो दुसरो आसलो न्हू जाल्यार असो करतलो आसलो पासून की बाबा जीव वयता रस्त्यार लोकांची गाडयो आडायतलो आसलो लोकांक हेल्प मागतलो आसलो लोकांक सांगतलो बाबा हांगा दोतोर हूय आहा जावं नर्स सुद्दां कोण आसलें सांगा एका कोण चावला मातशें हें करुया असो हें करून लोकांक एकठांय करून तूं कितें तरी करतलो आसलो गोंयां येसोर रावतलो आसलो 2-3 वरांचे वाटेर जर तुका अशें जाल्लें जाल्यार
ही एक गजाल जाता. मागीर ते पळोवया फुडली गजाल. फुडली गजाल सांगपाची म्हणल्यार तो इतल्या रातचो कोण जेवपाक वयता. म्हाका सांगा रेस्टॉरंट एकाक सुमार जेवपाचें जाल्यार इतलो आनी डॉक्टर केन्ना इतले लेट जेवता. दोतोर तर आमकां सांगता पेशंटांक 8 पयलीं बीन जेवपाक जाय म्हणटा त्या आनी तो इतले लेट एकाक सुमार जेवतलो. ती एक गजाल जाली. बरं इतली रातची रेस्टॉरंट खंयची ओपन आसता. मागीर येताना दुसरे दीस डॉक्टराक विचारले आमच्या डॉक्टराक. तो म्हणटा माय लिप्स आर सिल्ड म्हणटा. तो सुद्दां सारकें सांगना. म्हाका डॉक्टरांक सुद्दां सांगपाक ही गजाल कोणें हाडयला की बाबा खरी गजाल कितें जाल्या कितें कोणें घास मारला की सांगपाकूय सुद्दां डॉक्टर भिता. म्हणजे हे तरी कळटा न्हू एक कितें तरी आसा हें जें फिक्सिंग मिक्सिंग कितें तरी जालां. डॉक्टराक कोणें डिनान हाडयलो काय हेल्थ मिनिस्टरान हाडयलो तेजे लिप्स उलोवपाक. आनी एक म्हाका गजाल सांगू दिसता. तेणें म्हटलें कितें गाडयेन तो जेन्ना म्हणलो आपणाक चक्कर शें येता आपणाक दिसलें की तो फकाणां करता म्हणून. अरे ह्या टायमार फकाणां. ज्या मनशाचो जीव वयता तो फडफडटा तेजी बॉडी लँग्वेजूय पळोवन तुका फकाणां दिसली तेजी. म्हणजे हें कितें ह्यो गजाली बऱ्यो डायजेस्ट जायना. हेजेर न्हू सारकें इन्वेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. चॅकींग जावंक जाय CCTV कर्नाटका टू गोवा रस्त्या वयल्यान हायवे पळोवपाक जाय. सगळे CCTV चॅक करपाक जाय. गाडी कितल्यांक भायर सरल्या खंय पावल्या खंय स्टॉप जाला. मागीर ते मिटिंगेक कोणें आपयल्लो कोणें पयलीं कॉल केल्लो मिटिंगेक लोक कितलो आसलो. मागीर रातचे मिटिंगेक बसलेले इतले लेट तेंच्यांनी ड्रिंक केलाच आसतलें. ड्रिंकान कितें घातलां आनी पयलोच ताका बेशूट केला आनी मागीर सोरपाक घास मारूंक लायला तें तेजेर कळटलें. प्लस गाडयेन हें आसता डॅश कॅम आसता तेजेरूय कळटा की बाबा गाडी खंय थांबल्या कितें उलयला कितें सगळें कळटा. जर आसत जाल्यार आनी लग्जरी कार आसत जाल्यार ते कारीन ब्लॅक बॉक्सूय आसतले. ते ब्लॅक बॉक्सांनी पळोवपाक मेळटा सगळें मेळटा. जे भशेन प्लेनान ब्लॅक बॉक्स आसता तशें ब्लॅक बॉक्स आसता तेजेरूय कळटा लोकेशन सगळें येता खंय थांबला कितें केलां. हे सगळे गजालीचेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. पूण हें जावपाक ना. हे कित्याक गजाल जावपाक ना. जे भाशेन फादर बिस्मार्काक मारलेलो पळय जे पावरफूल मनीस आसता जे पावराचेर मनीस आसता ही कामां तेच चडशे लोक करता तसलेच. तिंकां नाका जो मनीस वयर सरलेलो फुडें येयल्लो आपल्या ओपोजीट उलयल्लो आनी फुडें ओपोजीट तो मागीर येवन आपल्या माथ्यार बसलेलो. हे पावरफूल मनीसूच असली कामां करता. असली कितल्यो गजाली जाले 1 आनी 2 न्हू. फादर बिस्मार्क मेळलो तेजे उपरांत आनी एकल्या कोणाक परवरी कोण सोशल एक्टिविस्टाक कोण आहा ताका उजो घातलो दिसाचे उजो घालून मारलो तेजे आजून प्रूफ मेळोंक मागीर सिद्धी नायक तेजे प्रूफ सगळे लिपयले. CCTV सगळे काडून उडयल्यो. ह्यो गजाली अश्योच 1 आनी 2 न्हू. जितले कोण हिंचे अगेन्स्ट उलयता हिंचे अगेन्स्ट वयता हिंचो तो कांटो असोच काडटा. हे लोकांनी आमच्यान समजून घेवंक जाय की बाबा ह्यो गजाली हे थांबना ह्यो चालूच आसा आनी हेच्या फुडें चालूच उरतले. तरी सुद्दां आमी हे लोक त्याच मनशांक पावरांचेर हाडटा कळ्ळें न्हू. आनी हेजो पोस्टमॉर्टम कर जावं आनी कितें हेजो नार्को टेस्ट सुद्दां करीत न्हू तर कांय जावपाचें ना. कित्याक हे सगळे न्हू हे डॉक्टरी हिंच्या बोल्सांतले हॉस्पिटलां हिंचीच. आतां ते डॉक्टराक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा माय लिप्स आर सिल्ड म्हणटा. म्हणजे तुजें आतां तोंडूय कोणें बंद केलें डिनान केलें काय ते हेणें केलें आमचे हेल्थ मिनिस्टरान. हेजेर हें जावपाक म्हणजे कांय जावपाचें ना. ह्यो गजाली सगल्यो अश्योच प्रूफ काबार करून दामून ह्यो काबार जावपाच्यो. आनी एक गजाल पळयल्या तुमी सदां संवसारांत जे कोण बरे मनीस आसता तेच पयलीं मरता. जे कोणाक पावता बरीं कामां करता तेच मरता काय तिंकां मारता. आनी जे कोण हे चोर आहा फोटींग आहा नागवणे आहा जेंच्यांनी लोकांक काबार केल्या आख्या गोंय हान काबार केल्या हिंकां लोक सदां श्राप सोडटा मरात रे बेग्यान म्हणून ते मरना. आनी तिंकां कोण सोरोप घास मारना. सोरोपूय घास मारूंक भिता आसतलो तिंकां कारण सोरोप घास तिंकां मारीत जाल्यार सोरोप मरोंक आहा. कारण हिंच्या बॉडीन इतलें पॉयजन आहा हे फक्त तिंचे कोण ओपोजिशन आहा तिंकांच मारता. तिंचेच ओपोजिशन मरता. आनी हे फॅमिली घरच्या फॅमिलीनी मातसो आवाज करूंक जाय. हेजेर इन्वेस्टिगेशन मातशें परत चालू करपाक सांगूंक जाय. तेंच्यांनी अशें दिसता की फास्ट बॉडी. पूण हांव आनी चड उलयना कित्याक हांवूय तो उलयत न्हू जाल्यार म्हाज्याय फाटल्यान कोणी किंग कोब्रा बीन सोडीत बाबा मरपाक सगळे भिता आमकां मरपाची भिरांत आसा. पूण हेंचेर उलोवंक सुद्दां न्हू